आमोणा पंचायतीन वेगवेगळ्या कार्यावळींचे उक्तावण केले। ही कार्यावळ सेजा वेदांता ग्रुपान आमोणा ग्रामपंचायतीच्या आदारान घडोवन हाडिल्ली। हातून नव्यान बांदिल्ल्या आमोणा पंचायतीचे उक्तावण मैदान तशेंच पंचायतीक जाय आशिल्ली कोयरा प्रकल्पा खातीरची शेड बांदपाचो आस्पाव आशिल्लो। आपलो तशेंच दुसऱ्याचो गांव नितळ दवरप गरजेचे आसा। कोणूय उगड्यार कोयर उडयतना दिसले तर गावातल्या लोकांक पुलिसांक हाडून तांची गाडी जप्त करपाक सांगपाचे हक्क आसा म्हण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत उलयला। आरडीएक्स को ब्युरो रिपोर्ट। सावंत आमकां स्वच्छ भारत अभियान तर्फे बरी व्हडली गार्बेज शेडची इनॉग्रेशन केल्या। तशेंच आयज आमी आमचे ग्राउंड तसोच आमचो एक खेळपाक कम्फर्टेबल नासलो, तेका लागून दुसरे कडेन आमी रिक्वेस्ट करून बाकीचे आमचे क्लब हेंच्यांनी रिक्वेस्ट करून वेदांता सालोन तेंच्यांनी आर्टिफिशियल टॉप तेचे फाउंडेशन करून घातलेले लागीं 1 करोड 21 एस्टिमेट जालो आसा। स्पोर्ट्स एथलीट्स आसात तांच्या खातीर ग्राउंडाचो विशय लॉंग पेंडिंग आशिल्लो। मनादी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या नेतृत्वाखाला हांच्या सपोर्टानूच हो ग्राउंड आयज आमकां सगळ्यांक मेळिल्लो आसा। तांच्या खातीर जोरदार ताळयो जावं आनी तो बरे तरेन आमी सगळे जाण मेंटेन करतले हेचेय आमी दखल घेवपाची गरज आसा। अटल टिंकरिंग लॅब विल ऑल्सो प्ले अ बिग रोल। अटल टिंकरिंग लॅबाचे मुख्य कारण म्हणजे अंडर सेंट्रल गव्हर्नमेंट स्कीम अटल इनोव्हेशन मिशन म्हणजे आसा, जेणे करून इनोव्हेशन आमी कशें और आमी रिसर्च कसो प्रमोट करप हाजे बाबतींत थंय भुरग्यांक स्कुलाच्या लेवलाच्यान चालू करप इज समथिंग विच इज स्टार्टेड। थंय आतां आमी रूम नवीन बांदून दिला स्कुला खातीर, थंय आतां इक्विपमेंट्स येतले आनी ताचे करून भुरगीं खंय तरी कोणाक सायन्सीर वचपाचें आसा, खंय तरी रिसर्च करपाचो आसा, खंय तरी कोणें मेडिसीन करपाचें आसा, खंय तरी फार्माकोलॉजी करपाचें आसा, तांचे भितर तेजी आवड निर्माण जावपाचें बेज जे आसा ते खंय तरी चालू जातलें। क्लीन इंडिया, फिट इंडिया आणि स्किल इंडिया या तीन हाजेर आयज काम करता। क्लीन इंडिया कित्याक? क्लीन इंडिया ह्या गार्बेज शेडीची आणि गार्बेज कलेक्शनाची गरज आशिल्ली। ती गार्बेज शेड अलॉंग विथ द व्हेहिकल पयले मोठी ग्रामपंचायती कॉन्ट्रॅक्ट सायन केलो, जेणे करून गांव निवळ उरतलो। आमी स्वच्छ भारत मिशन जे म्हणटा ती सुरवात गांवा पासून जाता आणि गांवच्या पंचायतीन इनिशिएटीव घेत, गांवच्या लोकांनी फुडाकार घेत जाल्यारूच गांव स्वच्छ उरूंक शकता। म्हाका दिसता पंचायतीन जेन्ना सांगता घरा कडेन वचून कचरो दिता, तुमचो आसलेलो नसलेलो सगळो कचरो दियात, इन्क्लुडींग कपडे सुद्दां। बरेच जाण कपडे पाड कपडे भायर पिशवेन घुसमटून भायर उडोवतात तांच्याच कडेन दिया, ते व्हरून खंय उडोवंक उडयतले। लोकांक संवय कितें जाल्या तेंच्या कडेन कोयरूच दिवपाचो हांव म्हणटा आनी कोयरूच दिता। हाच्या कितें आसा ना तो सगळो पळय, इन्क्लुडींग घरांतले पाळयले फर्निचर सुद्दां ते रस्त्यार उडोवन वता, सगळो पळय दियात। तांकां कितें करपाचें आसा तें करूनी, त्या कोयरा पासूनय पयशे मेळटा तो कॉन्ट्रॅक्टर पळयतलो कशे पयशे करपाचे, तेजी चिंता तुमी करूं नाका। ओके, तेजी चिंता तो कॉन्ट्रॅक्टर आनी पंचायत पळोवनी। सगळो कोयर जर दिलो जाल्यार गांवांत कोयर जावचो ना। आनी दुसरी मोठी गांवांत जर कोण कोयर हाडून उडयता आनी तुमकां दिसलो जाल्यार थंयच रावा आनी ताका विचारा, पुलिशेक फोन करात, तेजी गाडी अरेस्ट करूंक जाय। म्हणजे सरळ म्हणया आमी आमचो गांव जर नितळ दवरता आसत जाल्यार दुसऱ्याकूय आमच्या गांवांत कोयर हाडून उडोवचेली आनी उडोवपाक आमी दिवचे ना। हें आमी सगळ्यांनी ठरोवपाक जाय।